And that father yesterday, what father, what he read? This, now you know to do, no? You know to do this, no? Good, good, good. 835 तुझे सौशे आयला दोनिया 835 page 19 तुझे सौशे आयला दोनिया मोजो तुझी मागून काम Ai todos somestanci doin bagoi goros amci duji soshe ai la donia vonung tuka moima arka kaltuno देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योकार दिता आयज आमी तुमची खाजगी मागणी मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेवया त्या भायर हांगसर जी इंतेसांव आसा तीं बी आमी मनांत धरया आयज बर्थडे सेलिब्रेट करता डॉक्टर जोया जुआंव तिचे पासून आमी मागया त्या भायर बर्थडे सेलिब्रेट करता आनी बरी सावथ भलायकी मागता टिल्डन पेरेरा बरी सावथ भलायकी लोरेन्सियो माड्रिड दिनवासनी साम भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक कित्याक बरी पोत्तोणी तांकां दिली म्हणून अविनोन खाजगी इंतेसांव तांच्या जाग्या पासत कित्याक देवान तांकां तातूंतली सुटका दिल्ली आसा आनी मीस भेटयता निकोलस ब्रिटो ओतम्या पासत पिटर माड्रिदाच्या त्याच प्रमाणे ओतम्या पासत थॉमस जुलियो फेर्नांडीस आनी दिनवासनी दिता जुझे फेर्नांडीस देवान ताका भरपूर बरेपण दाखयल्लें आसा ताका लागून तर ह्या मिसान आतां वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसो भयणीनो आनी भावनो आयज आमी पळयतले पयले वाचपान कशे भाशेन देव सगळें रोचता घडटा आनी तें सांबाळटा ताचे पासून आमी कितें कोत्ता दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता आनी कशे भाशेन मारिया ताचे पांय धुता आनी ते बऱ्या चौरान ती ते पुसता आनी तिचे केंसांनी ती पुसून ताका हे भाशेन बरेपण मोगाचें दाखयता आमी कितें कोत्ता आमी हांगसर मिसाक आयल्या वच जावन आसा आमचो मोग पूण दुसरे वाटेन आमी हातूंतल्यान दुसऱ्याचो मोग कोत्ता काय खूब फावटी आमकां सगळ्यांचो मोग करूंक जायना तेन्ना आमी तांकां दुखयता वायट कोत्ता आनी तांकां केलें म्हणून आमकांच वायट घडटा ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचे बोगसणे मागया काळजान थावन आमी सगळे जाणां म्हणया हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोर पुदितारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी एकदम ओसोक्त आमचे वस्तुंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायन आमकां बोर. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी नीत हाडूंक म्हज्या ओतम्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनती वाट पळयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमीचेर स्थापसोर तो हालचो ना, चेपोन दामून उरचो ना. ताच्या दोन राष्ट्रांची वाट दीप जुनवे पळयत आसा. ज्या देवान मोळोप रोचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजल्ल्या, जाणें पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जी प्राण दिलां आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक कैदी गुलाम जालोल्यांक बोणकुणींतली सुटका दिवंक, कालके कोणींत बसलोल्यांक कालोखांतली भायर काडूंक म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचीच मुखार हांव कांपण ना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नश्टे मनीस बोल करून म्हजें आंग मांस गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान, आदोळतात आनी आपटोन पडटात. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. केदीं लॉस्कारां म्हजे मुखार उबी रावूं, म्हजें काळीज गोड रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपलासल्या पर्यान तीर आसतलो म्हजो ओत्मो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गाराक उबी रावया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमकां पातकाची दया कोत्ताय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानियांक आयलो
ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परमोस कोत्ताली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोल जोतनामाचें चड मोलाचें एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना तांच्या शिश्यां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो तो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बळांक दिवन नजो आसले. ताका दुर्बलांचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलेलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घातलेलें तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमसार करूं नाका. म्हाका पुरच्या दिसाक तिणेन हो परमळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं थंय आयलीं जेजूच्या पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत तर ल्हान आसतना आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांनी मोग दाखयलेलो जाय. म्हणचें कितें, आमकां बरेंपण दाखयलेलें जाय. आमचे पासत सगल्यांनी जियेलीं जाय ल्हान आसतना. आतां हो मोग चाखलो की ना, मागीर असलो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी आमी खूब जाणां हे भाशेन दुसऱ्यांक तो मोग दिवंक लागता. होच जालो दुसरो पावंडो. पूण तिसरो पावंडो, हातून हो मोग कोत्ताना कोण कोत्ता? आमी कोत्ता की देव कोत्ता? देवान तर तें करीत जाल्यार तातूंत वालोर आसा. आतां हे 3 पावंडे पळय आसात मोगाचे, त्या हिंच्या पावंड्याचेर आमी आसा. आमी चडशीं जाणां थिंचरूच फाल्लेलीं आसा. भुरगींच आसा, जाणटीं जालेलीं आसा, पूण सदांच आमकां 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 हांवच म्हजोच मोग करूंक जाय, दुसऱ्यांचो ना. म्हणटच आमी थिंचरूच फाल्ल्या. तुमकां कितें दिसता? पूण थोडीं जाणां आमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ता. कित्याक बरें केलें तो ती म्हाका बरीं कोत्तली. हेतू सारको ना, इंटेंशन सारकें ना. कित्याक आमी दुसऱ्यांक बरें कोत्तेली हांव, पूण दुसरी आमकां बरें कोत्ची ना, तेन्ना कितें जाता? निराशे जाता. म्हणटच हातूनय हें सारकें ना. हो दुसरो पावंडो दुसऱ्या पासत आमी कोत्ता आनी आमी म्हणटा जेजू पासत कोत्ता. ना, तें सारकें न्हय. अरे, आमी सगळीं जाणां जेजूशीच आसा. तो आमचे भितरूच जियेता. आमी क्रिस्तांव म्हणटा न्हय, तर तो आमचें सवें आसा. ताणेंनी हें सगळें बरेंपण करूंक जाय आमचें सवें. ताका आमी सहकार करूंक जाय. हें आमच्या मनांत येवंक ना आजून. म्हणलें पर्यंत जाल्यार कितले पाटी तें आजून आमच्या मनांत वचोंक ना. कित्याक आदल्यो वस्तू आमच्या मनांत आजुनूय आहात. त्यो आडायतात आमकां. त्यो आमकां आमचे दोळे भावार्थाचे उक्ते करिना. ते तर करीत जाल्यार आमी सगळीं जाणां सांतां भोगतां जातलीं. आनी खूब जाणां आमी ते भाशेन कोत्ता. म्हणना की आमी करिना, आमी कोत्ता. हातून कितें जाता? आमकां कितली घोटाय मेळटा. जेन्ना आमी निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांक बरें कोत्तेल्या तेन्ना आमकां घोटाय येता आनी आमची देख घेवन दुसऱ्यांकूय बरें दिसता.
तितूस म्हाका कोणेन एक वॉट्सॅप मॅसेज धाडली आनी तातूंत असली देख भायल्या लोकांनी करून दाखयल्ली आसा. म्हणजे क्रिस्तांवांनी न्हय पूण दुसऱ्या लोकांनी ते बिलकूल देवाकूच मानिनात पूण असल्यो बऱ्यो करून ते कोत्तात. म्हणून हो मनीस आमकां सांगता की तो असो एका रस्त्यार चलता आसतना खेट आसलेली खूब एकलो दादलो ताच्या फुडल्यान चलतालो. ताच्या बॅगान जी पेपरां आसलेलीं तीं सकयल पडलीं. ताका कळोंक ना तें. तो चलत रावलो. हो गेलो, तें काडलीं सगळीं कागदां आनी ताका व्हरोन दिलीं. सांगलें हें तुजीं कागदां, तें बॅग उक्तें आहा म्हणून. तो म्हळ्यार देव बरें करूं. ताणें देव बरें करूंक म्हणूंक जाय म्हणून तें करूंक ना. पूण ताच्या मनांत अशें आयलें की बरी कोरणी हांव कोत्तलो निस्वार्थीपणान. ताका बरें दिसलें, हाकाय बरें दिसलें. पूण हिंच्या पावंड्यार निस्वार्थीपणाच्या पावंड्यार तो फुडें गेल्या उपरांत तिचो रस्तो आसलेलो, क्रॉसींग करूंक जाय आसलेलें. ताका कोण येवन ताच्या भुजार ताणें हात मारलो आनी म्हणूंक लागलो तुवें बरी कोरणी केली आं, म्हाका मानलें तें. म्हणून पळयात, बऱ्यो कोरण्यो जेन्ना आमी कोत्ता ताचो परिणाम दुसऱ्यांचेरूय जाता. पूण हें मनांत दवरूंक जाय, जेन्ना आमी कोत्ता निस्वार्थीपणान, पूण कोण कोत्ता आमचें सगळें? जेजू, देव. कित्याक जेन्ना आमी देवाक एकवटान कोत्ता तेन्ना ह्यो कोरण्यो आमकां आनिकूय करूंक जातल्यो. कसलीय परिस्थिती आसूं आमी बरें करूंकूच लागतलें. जीं कोण वायट कोत्तात तांकां पर्यंत आमी बरें कोत्तेलें. आनी हें पयले वाचपान हांवें सांगलां, देवान आमकां हे भाशेन घडलेलें आसा. आपलेंच आसोप तुमी जावच्याक. देव आमचे मोदे आनी तो आमकां पूर्ण थिंचोर सांगता कशे भाशेन तो दुसऱ्यांक केन्नाच वायट कोत्चो ना. पूण देवा सगळें तो बरेंपण कोत्तलो. कित्याक देवान सगळें रचलेलें आसा आनी देव सगळ्याकूच आसा. ताचो आमी परामोस कोत्ता. आनी हें मारयेन दाखयलें, जेन्ना तिणें जेजूक पासत केलें तिणें सगळ्या मनशाक कोळाक केलें आनी जेजून तिका वाव म्हणलें. कित्याक तिचो गौरव केल्लो आसा. म्हणल्यार तो म्हणूंक लागलो तिणें जें केलां तें सगळ्या संवसाराक कळटलें. आनी असल्यो बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक जाय. जेजून पळय बऱ्यो कोरण्यो केल्यो पूण ताका आमी खुर्सार मारलो. तें म्हणणें हितून ह्या दिसांनी आमी नियाळटल्या. पूण हें मनांत दवरया, 3 पावंड्याचेर हिंचोर म्हणून फावलेलीं आसा आमी पयल्या पावंड्यारूच. आजून आमी व्हडलीं जावन भुरगीं आसा की आमी दुसऱ्यां पासत कोत्ता स्वार्थीपणाक लागून, ताणें आमचें पासत केलेलें जाय म्हणून. ओ जेजू पासत कोत्ता म्हणटा आमी. ओ जेजून आमचें सगळें केलेलें जाय आमकां. ताका आमी सहकार करुया. सायबीण मायन आमकां दाखयलां, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें तूं करून घे म्हजें सगळें. हे भाशेन एकलो रुपेट म्हणून तो हिंचोल्लो म्हणून कांय कळोंक नासलेलें. तो गेलीक म्हणजे आयरीश, ओ तो फ्रँकीश म्हणजे जर्मनीचो कळोंक नासलेलें. ताचेर मातसो म्हणून तूं ताच्या जिविताचेर. पूण तो कोणाचो पूत? बर्ता लोरेंची. ती सांत आसलेली. वो बुरकता आसतना ताका बिशप केलो. कित्याक तो एकदम बरो आसलेलो. बिशप केल्या उपरांत वर्म्स म्हणटा पळय थिंचोर एक कॅथिड्रल आसा सेंट पिटर्स म्हणून जर्मनीक. ताका हे केल्या उपरांत तो आनीक हिंचोर गेलो. ताका धाडलो मिशनार कसो. त्योदोस म्हणून थिंचोर एक राजा कसो आसलेलो. तो म्हणून तूं क्रिस्तांव नासलेलो. ताणें ताका वचून ताची परवानगी घेतली. म्हणूंक लागलो हांव क्रिस्तांव आनी तुजे पासत हांव बरें करूंक आयलां लोकां पासत, म्हाका तूं परवानगी दिताय? ताणें म्हणलें वय. आनी ताची देख पळोवन, ताची कर्तुबां पळोवन हे भाशेन निस्वार्थीपणान तो जेजू सगळें कोत्तालो म्हणून ताणेंनूय म्हणलें म्हाका आनी म्हज्या घोराब्याक क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी हे भाशेन खूब लोक क्रिस्तांव जावंक लागलो. मागीर ताका तो ताणें एक मोडलोलो कसो एक गांव दिलो. ताका ताणें नांव दिलें साल्सबर्ग म्हणून. म्हणून थिंचोर आमी जाणो व्हडली इगोर्ज आसा. आयज पर्यंत आमच्यान वचोंक जाता थिंचोर आनी एकदम बरी घडलेली आसा ताच्या काळांत ती. आनी तितलेंच न्हय, ताणें एक व्हडलें मोठ बांदलेलें आसा आनी इस्कॉलां बांदलेलीं आसा. ताणें खूब वार हे भाशेन केलेलो आसा. पूण जीं कोण क्रिस्तांव जातालीं तांकां देखीन तो वाडयतालो आनी हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. पळयात कशे भाशेन ताणें
हें बरेंपण दाखयलें. आनी ताचे बरोबर जे वांगडी आसलेले ते वितालीस आनी हे भाशेन आसलेले पळय तांकांय हें सांतपण मेळ्ळें. भयणीन आनी भावनो, आमी तेच भाशेन जेजूक एकवटोन सगलें करया. आनी करूंक जाय जाल्यार रातची मागण्यांत रावंक जाय आनी सकाळची मागण्यांत रावंक जाय. कित्याक आख्खी रात मागण्यांची जाता आनी ते गोठायन मागीर आमच्यान सगळें बरेंपण करूंक जाता. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. कुडींत, मनांत, ओतम्यांत सगलें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा. आमी किरकोळ मनशां, एक धाकलो कोणो धुळीचो, पूण आमी ताचे सवें आसा म्हणटोच आमकां वालोर आसा. आनी ह्या वालोरान सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. कित्याक बरें पळय तें अदीक बरें वाडोनी, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सवें बरोवन येवनी म्हणून जेजूच्या नांवान सगलीं आमची चिंतना, भावना, आठवणी, अणभव हे सगळें ताचेर दवरया सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी ताचे सारकी आमी अदीक आनी अदीक ह्या वेळार जावन आमीच आमचे पासत न्हय, आमी सगल्यां पासत मागया. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत करता तें आमचेंच सवें केलें जाता म्हणून आमकां जेजूनच सांगलेलें आसा. तर ह्या वेळार सगळ्या संवसारांत हें कोरोना व्हायरस परतून आतां उप्रासूंक लागलेलें आसा, वाडोंक लागलेलें आसा. तर आमी सगल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया आनी आमकांय देवान राखची म्हणून हे मागणी आतां आमी करया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं परमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबातना ती कोणवळायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, आतां वॅक्सिनां भायर सरिल्लें आसा, हाचो बरो ओ वायट परिणाम जाता, ताका लागून खूब लोकां मदें भिरांत आसा. ही भिरांत पयस कर आनी बरें पळय तें आमकां फावो कर. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाणेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 42, C34. तुझे आदी मोगाल जेजू. Page 42, C34. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या दावाक सवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कश्ट मरणाचो योद तुवेंच आमच्या हातांनी दोळ्यान घालाय. तो मानून घेवन शासनाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतान वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें
आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरां व्हडत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराच्या नांवे येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोर्मदूत आनी सोरकारीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांट दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जेजू सवे आमी हे मागणे म्हणया. तो आमचे भितर आसा आनी आमी सगळीं जाणां ताचे सांदे. तो जेन्ना आमी सगळे जाणां मागणें करता, जेजू हांगसर आमचे बरोबर आमचे उद्देशी आमचे सवे मागणें करता. सगळीं आमची इंतेसां दवरया मनांत, काळजांत. आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमच्या काळजांत दवरून आतां आमी जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसूरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. आमेन. Page 65, Otmea Moja Gayon Kor, D34, page 65. Otmea Moja Gayon Kor, Kushal Kain, Ulaso, Moje Bitor, Chieta, Mozodio, Moje Bitor, Chieta, Mozodio, Chivon Jesus, Bukelo Mozo Otmo, Virun Gelo Jiu Mozo, Ailo Jesus, Deotarok, Apun Mozo Pranzalo, Ailo Jesus, Deotarok, Apun Mozo Pranzalo. Otmea Moja Gayon Kor, Kushal Kain, Ulason, Moje Biton, Chieta, Mozodio, Moje Biton, Chieta, Mozodio, Chivon Jesus. दोळे दांपया जेजू आमचे भितर आसा. आमी ताचें पवित्र मंदीर जाल्लेलें आसा पूण तो आमचे सदांच आसा. ताच्या आसल्यांक तो घोटाय दिवंक आयलोलो आसा. आमी अदीक दिसान दीस ताचे सारकीं जावंक जाय पूण ताचेच घोटायेन मदतीन. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां.
तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगातार राव. ह्या मिसार आमचीं काळजां आमी तुका ओपून दिलीं आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसलाय. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगांत सदां काळ सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. भुणेनान भावनो, आतां लॉकडावनाचें सांगलेलें आसा कर्फ्यू कसो आसा. म्हणटच हांव नको आजून म्हाका आज डायसिसीन आजून सांगूंक ना इगोर्ज बंद करची ओ कितें करचें पळय तें. पूण अशें सांगलेलें आसा. पूण थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें. आयज म्हणना हितून अदीक कळटलें. हांव तुमकां आमच्या ऑफिशियल बेजिलिका बॉन जेजूच्या हाचेर तुमकां निरोप धाडटलो हांव. तुमी सगळीं जाण जाणात, तुमी आमचें यूट्यूब चॅनल पळयतात, तर ताचेर हांव तुमकां मॅसेज धाडटलो. पूण आमी आतां सद्या हे भाशेन मिसां चलयता. 7 आनी 8 आयतार आनी बेरेस्तारा दीस 5 हे मागीर सर्विसीस सगल्यो इंग्लिशीन आसतल्यो. मंडे थर्सडे इन इंग्लीश 5 5 o'clock आनी दुसऱ्या दिसा मागीर 3 पवित्र शुक्रारा दीस आनी सोनवारा दीस 11 आमची सर्वीस आसतली. तो ऑल दीस वील बी इन इंग्लीश. तर तुमच्यान यूट्यूबाचेर तें वांटो घेवंक जाता. पूण हांगसर आमकां तर कांय आडकोळ ना जाल्यार मागीर येवंक जातलें. पूण आतां तें थापलेलें आसा आमच्यान येवंक जायना म्हणून कोवीड वाडलेलें आसा म्हणून. तर हें मनांत दवरात. आनी सकाळची आमची पवित्र भुजवण आसता 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस. हें सगळें तुमच्यान यूट्यूबाचेर वांटो घेवंक जाता. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं तुमचे सगळे आनी सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. I-28 सगळे तुझे ओकमान पेज 133. I-28 पेज 133. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव पोक्षिता. सगळे तुझ्या वायटाक गुणाचे योगत दिता. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव पोक्षिता. सगळे तुझ्या वायटाक गुणाचे योगत दिता. ओतम्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठव. ओतम्या म्हज्या काळजांतल्यान